नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांगेली काणी सांगता. काणये नांव आशेची चिरी म्हणून. एक गांवांतू रामू म्हूण एक मनीस आशिल्लो. ताका एक व्यार आशिल्लो, दुडवाळ मनीसू, जाल्यार खर्चूक मात्र भारी म्हागशी. तागेले घरांतू कितले गत्यस्की तितले मात रांदप, एक शीत एक रांदय. खंयची परबेकय अगत्य आशिल्ली तितले मात्र जेवण खाण. चेडवांक जाय जाल्यार तितले मात्र अवंगाले. कोणाय सोयऱ्यान येवची तशें ना. तागेले घरा लागींची दामू म्हणून अनेक मनशाल घर आशिल्लें. दामूक बेत्तान कांटी विंडोची कामां, तागेले बायलेन मांद्रे विंडोची. ते दोनी विकून आईल दुडवान तांगेलें जीवन. जाल्यार तांणी गम्मतेर आशिल्लींची. जाय जाल्यार कोण खावचे, चेडवांक न वावंगाले, सोयऱ्यान केन्ना केन्नाय येवन वचचे गलगलू अशी तांणी भारी गम्मतेर आसची. तेन्ना रामूल बायलेन केन्नाय लेखचे, हें कशी तांणी इतले गम्मतेर आसची, आमगे ते इते अशी म्हणून. रामूले आनी दामूले घरा मदींतू एक बेली मात्र आशिल्ली. सांजे वेळेरी दोगय बायल मनशान ओटूच ते बेलीले येवन सुख दुख्ख उलोवन घेवचें आशिल्लें. एक दिवस रामूल बायल दामूल बायलेले निमगीता, ते कशी गो तुमी इतली गम्मतेर आसची, आमगे ते मात कसले रांदप ना इत्ती तें म्हूण म्हणटा. तेन्ना दामूल बायल सांगता, मेगेल बामणाल मन कसं म्हळ्यार आजी आरोग्य आसतना देवान दिल्लेले खावन जेवन गम्मतेर सुका. फाईक आलोचन कोरका वय जाल्यार पुरा फाई म्हूण दवरत न्ही, आयची दिसाकय आमी गम्मतेर सुका म्हूण तागेल मन. तुगेल बाम म्हूण कसं आलोचन करत म्हूण तूं तागे लागीं निमगी म्हूण सांगता. रामूल बायल रामूले निमगीता, पळयाची आम्ही कसले आशी कोरका, दामू ते कितले गम्मत पळय, तांणी पुरा कितले आयकोन खाता जेवताच पळय, आम्ही कसले तांगे ते केलें रांदपा पुरंबोळ मात्र हुंगून बसवे म्हूण निमगीता. तेन्ना रामू अशी पळयता आनी सांगता, भौशा दामूक ती आशे चिरी मेळणी दिसता म्हूण सांगता. तेन्ना रामूल बायल निमगीता, कसं तशें म्हळ्यार म्हूण निमगीता. कांय ना तुका सांगल्यार कळना तें पुरा, ते अनुभव कळटा तरी कळटा. तें देखून आनी थोडे दिसान पळय तूं कसं जाता म्हूण सांगता. थोडे दिसान रामून सांगिल वरीची दामूल घरकडे भारी बदलावण दिसता. फुडें म्हणके रांदप ना, फुडें म्हणके दामूल बायल बेलील्या उल्लोच्या मेळना, केन्ना पळयल्यार काम 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 म्हूण तांतू आसती. हें कसलें अशें जाल्लें म्हूण रामूल बायल लेखता. तिगेले निमगून पळया म्हूण एक दीस ती दामूल घरा वता. पळयल्यार दामूल बायल मांद्रे विंडीतर आसा. ती निमगीता, इत्ती गो अशें जालें तुमगे थंय, फुडें तूं पुरसदेर आशिल्ली, लायकोन रांदप आनी करता आशिल्ली, आतां इत्ती तूं अशी केन्ना पळयल्यार मांद्रे विंडून बसता म्हूण निमगीता. तेन्ना दामूल बायल सांगता, कसं सांगची तुका. थोडे दीस फुडें म्हगेल बामणान कांटी विकून म्हाका घरा मेट्टा लागीं ताका एक चिरी मेळ्ळी कय. चिरी म्हळ्यार चील. ती चिरी घरा भितर हाडूं पळयल्यार तांतू बरी रुप्या पावली आशिल्लींची. लेकोन पळयलें 100 एकी पावली उणें. तेन्ना देखून म्हगेल बामणा आश सूर जाली, हें 100 भरती कोरका म्हणून खर्च पुरा उणी केले. रांदप उणी जाल्लें, सोयऱ्यान येवचें उणी जाल्लें, काम चड जालें. आतां 100 जाल्लें जाल्यार आनीकय चड कोरका म्हळ्यार आशा रब्बयनी. 101 कोरका, 2 कोरका, 10 कोरका, 100 वयर चडयत वचका म्हणून आश रब्बना पळय. ही बदल जाल्यार आमकां मेळ्ळली ती चिरी आसा पळय ती आशेची चिरी, ती मेळ्ळी जाल्यार आमकां खुशी आशिल्ली म्हूण सांगता. तेन्ना रामूल बायले कळटा, ओ तावळ मेगेल बामणाकय असली एक आशे चिरी मेळ्ळली दिसता फुडें म्हूण लेखता ती. अशान रामू लेखता, मेगेल्या दुखून थोडे रुप्या पावली गेल्यार होडणे, ती चिरी हांवें दवरलेली म्हूण कोणाकय कळनी नवें. आनी मुखार मेगेल बायलेन दामू तई तें करताची हें करताची म्हूण म्हाका भात दिवचें ना नवें म्हूण लेखता.
काणी हांगा समाप्त जाता चेडवानो. तुम्ही पळयलें नवे आनिकी जायी म्हणलें आशा कशी आशिल्ली मनशां कशी करता म्हणून. नमस्कार. अन्य एक वारा नव काणये ಒಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಒಟ್ಟು ಮೇಳಿಯ.